हिंदू स्मशानभूमी मारदोल ह्याच्या उर्वरित जे काम जे आसात ते कामाची बुनयादीचो फातोर घालपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसात. अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे ह्या भागातले जिल्हा पंचायत सदस्य श्री दामोदर बाब नाईक, सरपंच सौभाग्यवती हर्षाबाई गावडे, बाकीचे सगळे पंच मेंबर्स, ह्या हिंदू स्मशानभूमीचे कमिटीचे अध्यक्ष श्री अंकुश बाब, बाकीचे सगळे सभासद, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ, ज्यांनी फाटले पावटी जी कमिटी आशिल्ली त्यांनी फुडाकार घेतिल्लो त्या कमिटीचे सदस्य, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमकां खास करून माय मोगाचो नमस्कार. ह्या अशा कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे आरडीचे इंजिनियर श्री चिन्मय बाब. खूब बरें दिसलें की हिंदू स्मशानभूमी मारदोल ही एक महत्वाची आणि मुख्य जागेचेर आशिल्ली स्मशानभूमी. म्हजे मतदारसंघान जवळ आज 17 आमी ऑलरेडी स्मशानभूमी बांदिल्ल्यो आसात, ताजे रिनोवेशन केल्ले आसात. टोटल आनी आमचे 9 स्मशानभूमी काम सुरू आसात. हे आमचे परत ताजे उर्वरित काम सुरू आसा. आमी एक ध्येय दोळे मुखार दवरलेले आसात, खरोखरूच म्हणजे ग्रामीण विकास यंत्रणा जे खाते सुद्धा दैव सुयोगान मजत कडेन आसा. या प्रत्येक ग्रामीणातल्या ग्रामीण भागात म्हणजे अंत्योदय जे तत्व जे आसात त्या तत्वापर्यंत पावपाचें म्हणजे खातें आज कार्य करीत आसा. आणि अथक प्रयत्नान खास करून कमिटीचे सातत्यान आमचो फॉलोअप असल्या कारणान आज त्या कामाचो शुभारंभ जाता. खरें म्हळ्यार हें काम आमचे फेब्रुवारीन सुमार आमचे सँक्शन जाल्लें आशिल्लें, परंतु आमकां इलेक्शनाचो कूड मागीर पावस म्हणून आमी सुशेगाद करपाक राविल्ले आसात. हांव कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां बरो कॉन्ट्रॅक्टर पडिल्ले आसात. हांव कमिटी कडेन मागतलो की ताणें आपलें अशें काम हें स्वता फुडें रावन करून घेवचें. आणि खरें म्हळ्यार आज 7 वर्सां जालीं हांव आमदार जावन. त्या पावटी गेले, पूण कशें आसा फॉलोअप नासल्या कारणान काही जाणांक राजकारणाक येवजले असल्या कारणान ते काही गोष्टी एखाद्यो प्रलंबीत उरले आसतले. पण देव सुद्धा पळयता, जे काम जावपाक जाय तें जावपाक जाय आणि तुमच्या सगळ्यांच्या अथक प्रयत्नान ते काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात.